दर्यांत वॉटर स्पोर्ट्स करूंक गेल्लो 34 वर्सांचो पर्यटक संजय श्रीनिवास सोंपलो. पॅराग्लायडिंग उपरांत त्रास जेवताना घुस्मटलो. घरकान्न सांगता चिखले हॉस्पिटलांत मरण. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचे सत्र सुरूच. वास्कोत दोगा आड कागाळ. शिक्षण खात्यात नोकरी दिता म्हूण सांगून 4 लाखांची तोपी. सतर्कार केसीत पुजा नायकाक परत अटक. पाटकरान व्हायरल केल्ल्या कॉल रेकॉर्डिंगाची सत्यता तपासची. सुत्रां सोदून काडची मंत्री विश्वजिताची. डीजीपी सायबर क्रायमाक ट्विटा वरवीं विनवणी. कॅटल फीड प्लांटाचे लीज 40 वर्सां उपरांत रद्द. गोवा डेरीक धपको. मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय. रॉ मटेरियलांचे पयशे गोवा डेरीन परत फारीक करचे. गोवा डेरीक निर्देश. दोन 2027 वेंचणुके आदी आरक्षण दिवपा खातीर पुराय यत्न. मुख्यमंत्र्याचे उतर. ट्रायबल भवन आणि फॉरेस्ट रायट्सा विशीं मुख्यमंत्र्याचे उटाच्या भव्य मेळाव्यात विधान. वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाच्या अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनेस समिटाचो जालो आयतारा समारोप सुवाळो. 3 दीस चालू आशिल्ल्या समिटात देश विदेशांतले लोक वांटेकार. गोंयच्या पर्यटना विशीं मंत्र्यांचीच विधानां. म्हजे आड कागाळ कित्याक? आंत्रप्रेन्योर रामानुजनाचो प्रश्न. रितसर चवकशी करची मुख्यमंत्र्याक चीट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो रांची 3 किलोमिटराचो इतिहासीक मेगा रोड शो. सुमार 2 लाख लोक आशिल्ले रोड शोत. होम मिनिस्टर अमित शहान महाराष्ट्र विधानसभे खातीर पक्षाचो वेंचणूक जाहीरनामो केलो जाहीर. धर्माच्या आदारार आरक्षण दिवपाक ना, बीजेपीची घोशणा. केंद्र सरकारान जोडले 2364 कोटी. फाटल्या 3 वर्सां भितर सरकारी ऑफिसांतलो स्क्रॅप विकून केंद्र सरकारान जोडले कोटी. अंदू जोडले 650 कोटी. जाती जनगणना बायलांक म्हयन्याक 3000 रुपया. महाराष्ट्र वेंचणुके खातीर महाविकास आघाडीचो जाहीरनामो जाहीर. ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवेचेर गाडयेन ट्रकाक दिलो धपको. फामिलींतले 5 जाण सोंपले. कॅनडात हिंदू देवळाचेर हल्ल्या उपरांत दिल्लींतल्या कॅनडियन दूतावासाच्या भायर निषेध. हिंदू शीख ग्लोबल मंचाच्या वांगड्यांनी केलो निषेध. एसजीएफच्या कोऑर्डिनेटराक कॅनडा पोलिसांनी केलो अटक. इंद्रजीत सिंग गोसलाक हिंदू देवळार हल्लो करपाच्या प्रकरणात केलो अटक. खलिस्तानी निज्जराचो वांगडी खलिस्तानी आतंकवादी आर्शदल्लाक कॅनडात अटक. कॅनडात खलिस्तानी आड पोलिसांची कारवाय. ओडिशात महाविद्यालयीन चलयेचेर सामुहीक बलात्कार प्रकरणात 6 दुबावितांक अटक. व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर घालता म्हूण करताले ब्लॅकमेल. श्रीलंकेच्या नौदळान 23 तमिळ नुस्तेमारांक केल्या अटक. नुस्तेमारी करतना दर्यावेली शीम हुपली. 3 बोटी जप्त. ढाका शारात अवामी लीगाची निषेध रॅली. शेख हसीना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक केल्या अटक. मॉस्कोचेर युक्रेनाचो हल्लो. 2022 वर्सा झुजा उपरांतचो सगळ्यात व्हडलो हल्लो. 34 ड्रोन युक्रेनान केले फायर. तालिबान पयलेच खेपे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या हवामान परिशदेक हाजीर. 2021 वर्सा अफगाणिस्तानाचो ताबो घेतल्या उपरांत पयलेच फावट परिशदेक.